आणि आयचो विषय म्हणटा पवित्र सभेचे नेम पाळून देवाची खुशी करूंक आमी वावरुया. आयज आमी आमचें जिवीत जियेतना घोडे पवित्र सभे भायर आमचें जिवीत आनी तातूंत आमी खुशाल आसां. फकत मिसाक आयलीं, केन्नाय नोवेनांनी वांटो घेतलो आनी इतल्यानीच आमकां दिसता आमी पवित्र सभेचे वांगडी. देवाक सोदतना आयज पवित्र सभेंत पवित्र सभा आमकां शिकयता ते नेम कायदे पाळूनय देवाक आमी मेळूंक जाता म्हूण आयचो विशय उगडास दिता. बागीवोन फ्रांसीस शावेराचें जिवीत हीच देख आमकां एका इश्टाच्या तोंडांतल्यान देवाच्या उतराच्या रुपान जेजू ताका मेळ्ळो, जेजूच्या मोगान पडलो, जेजूक वळखलो, जेजू खातीर जियेलो. आयज ताच्याच मनाक आमी हांगासर आसां. खंयच्या रुपान जेजूक हांव सोदतां काय, कसो म्हाका जेजू आयज मेळटलो काय, आनी जेजू मेळटलो जाल्यार जेजूक मानून घेवंक हांव तयार आसां काय. घोडे देवाच्या उतराच्या आदारान, घोडे पवित्र सभेच्या वडिलांच्या आदारान, घोडे पवित्र सभेंत आसलेल्या खंयचे एके संस्थेच्या रुपान, घोडे म्हज्याच शेजाऱ्यांच्या रुपान म्हाका घोडे आयज जेजू मेळटा. तर आमच्या मुखार आसलेल्या जेजूक आमी वळखून घेवंक